सामकी कमी आनी कांय वेपार मेळना, सामको लॉसां पडल्या. अपेक्षा आमकां खूब आसतले पूण अपेक्षा तितली जायना न्ही आतां. उटंगराच्या पावसात जायत्या लोकांचे लुकसाण झाला. ह्याच पावसाचो फटको फर्मागुडयेच्या मळेकारांक लेगीत बसला. तांणी लायिल्ले तवशी, चिबड, घोसाळ्याचे मळे पुराय तरेन इबाडल्यात. देखून हे वर्सा पीक मेळप सामकें कुस्तार अशें मळेकार सांगतात. ह्या वर्सा म्हणल्यार आमकां कितें जालें, ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो. हय. आनी ते कारणान आमकां सामकी कुसले पावस पडून आनी पीक सामकी कमी आनी कांय वेपार मेळना, सामको लॉसां पडल्या. ना चवथी आतां श्रावणाक कांय मेळना, आनी चवथी आनी कांय मेळपाना. सो ह्या फावट पिपरी, घोसाळी विसाळी सगळी गेली म्हणटा. सामकी गेली. ह्या वर्सा तुका माटोळी सुद्दां कांय मेळपाक मुश्कील आहा. त्याच्यात आतां ते पळय कांय मेळना. हो विशय विधानसभेत लेगीत आयलो, जंय मळेकारांक सरकारा कडल्यान लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. पण अंदू जाल्लो लॉस कन्सिडर करून विजयान सांगलो इन्शुरन्स आनी हे ते इन फ्युचर आमी तेजो विचार करूं शकता, ना म्हणना हांव. बट आत्ताच्या घडीक हांव झेडीओक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या झेडीओनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही, एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट, चिबडांची वेली सुद्दां ह्या वर्सा कुजून गेली सगळी. म्हणून म्हटलें हांवें, म्हणजे इन्क्लुडींग चिबडां आसतलीं, बाकीचें कितें आसतलें जे थंय थंयच विकप, थंयच लागता आनी थंय विकपाक येता ते. हांचो एकदां आतांच तेंच्यांनी वचून सर्वे करून तेंची नांवां सयत घेवचें. आनी आतां लॉस तेंचे व्हेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा, कोणाचें कितलें एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो, कदाचित एलोकेशन नासतलें, हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव सीएम रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां. सगळ्यांची पळय लॉस जाला, जावं कुळागरां, शेतां, सगळें. आमी गोंय एकच हें करता, आमकां 40 लागता. आनी सीएमान सांगलां आमी तांकां गणेश चतुर्थीचे पयलू तांकां कितें दिवपाक जाय, आमी सगळें दितलें म्हणून. मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या आदेशा उपरांत खात्याचे अधिकारी येवन मळ्यांची पळोवणी करून गेल्यात खरे, मात मळेकार आतां लुकसाण भरपाय बेगीन मेळपाची आस धरून रावल्यात. सकाळी ती येयल्ले फॉर्म बीन ते बरोवन दिले, सकाळी पळोवन गेले. ना तेणी फक्त येवन पळोवन गेल्या आनी आमी कितें दिल्ले पेपर्स ते तेणी चॅक केले हांगा, कोण कोणें खरें रोयले काय ना ते ते पयल्यान गेले. आमचे ताका पूण तो आतां कितें दिता न्ही ते तेजेर अवलंबून आसा न्ही. आमची अपेक्षा भरपूर आसतली. सीएमान दिल्ल्या आदेशानुसार जे झेडीओ आहा तेंच्यांनी आपली टीम मळ्यांनी धाडून चेक करपाक लायले की कितले लोकांचें लुकसाण जालां. त्या प्रमाणे आयज काल सकाळी जे ऑफिसर येवन हेंच्यांनी चेक केलें आनी मळेकारांनी आपापले जितले लुकसाण जालां त्या प्रमाणे फोटो जावं तांकां कागदपत्रां कितें आहा ती बरोवन दिल्ली आसा. आनी अपेक्षीत आहा मळेकारांक की चवथी पयलीं जितली मदत ते मागिना अमकेत म्हणून, पण जाता तितली मदत तांकां सरकारान करची अशी तेंची अपेक्षा आसा. फर्मागुडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.